पंचायत संचालनालय आणि फोंड्या विभागाच्या पंचायतीन बिरेस्तारा प्रियोळा जागतीक पर्यावरण दीस मनयलो। प्लास्टिक बंदी हो मुद्दो नदरे मुखार दवरून ही कार्यावळ आयोजित केल्ली। ह्या वेळार थळावो आमदार मंत्री गोविंद गावडे हजर आशिल्लो। आरडीएक्स गोवा खातीर प्रियोळच्यान महेंद्र गांवकर। दीस जो आसा तो खूब महत्वाचो आसा, कारण म्हजे माहिती प्रमाणे 80% जो वाठार जो आसा तो शेती प्रधान जावन आसा आणि शेती प्रधानात जे शेतकऱ्याचे सुख जातून भितर आसा तांचे दुःख जे आसा ते पयस करून आमकां ह्या आशिल्लो हिरविगार जो पाचार जो आसा तो मुखार सारको क्लीन करपा खातीर ह्या सगळ्यांचो आमकां आकार जाय। शेतकऱ्याक जशें शेत कस्त करता किंवा कुळागर कस्त करता, शेतकऱ्यांचो मित्र हो एक गांडूळ आसता, जाका आमी गांयडोळ म्हणटा। तो खूब शेतकऱ्याक मदत करता, जमीन सुपीक दवरपा खातीर मदत करता, जमीन सॉफ्ट दवरपा खातीर मदत करता आणि त्याच्या खातीर शेतकऱ्यांचो मित्र जर कोणाक जर म्हणिल्लो आसा जाल्यार ते गांडूळ म्हळ्यार गांयडोळाक आमी म्हणिल्ले आसा। पण आमी वेगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या बारीकसो जो जीव जो आसा ताजे कडेन पळयता। काही अशे जे जीव आसात जे आमच्या सगळ्यांच्या जिवना भितर खूब महत्वपूर्ण आसा। ही सृष्टी जी आज देवान जी निर्माण केल्ली आसा, ब्रह्मदेवान जी सृष्टी आज निर्माण केल्ली आसा, ताका प्रतिसृष्टी निर्माण करपा खातीर आज ह्या सगळ्या मनशां बरोबर ह्या जनावरांचो किंवा हे जीव जंतू जे आसात त्यांची सुद्धा तितलोच वाटो आसा हें आमी विसरून पावपाक